आदर्श समाजात कोणच फाटी उरचो न्हय हो सरकाराचो ध्येय आसचे अशें महात्मा गांधी आनी दीनदयाळ उपाध्याय सांगताले। ह्याच तत्वाचेर काम करतना प्रत्येक गोंयकारांची भरभराट आनी स्वातंत्र्य ही मोख घेवन भाजपान फाटली 10 वर्सां वावर केल्लो दिश्टी पडटा। समाजातल्या निमाण्या व्यक्तीमेरेन पावप, तांकां वयर काडप हे ध्येय घेवन भाजपा सरकारान काम केल्ल्याचे दिसता। आपली हीच मोख पुराय करपाच्या यत्नान भाजपा सरकारान लाखांनी गोंयकारांक समाजीक सुरक्षा येवजणेत आस्पावीत केले। हाऊसवाईफ आशिल्ल्या गोंयांतल्या बायलांक आर्थीक स्वातंत्र्य मेळ्ळें। घरातलो खर्च भागोवपाक, आपल्याक जाय ते खरेदी करपाक, प्रत्येक बारीक सारीक गजाली खातीर बायलांक फक्त आपूण घरा भायर काम करपाक वचना आनी पैसे जोडना म्हूण दुसऱ्यांचेर निबून उरचे पडना। आपल्या डबल इंजिन सरकारान अंत्योदय तत्वाचेर काम केला अशें भाजपा सांगता आनी ते दिश्टी पडटा। जाणून घेवया भाजपान राज्यांत समाजीक सुरक्षे खातीर केल्लो वावर। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी आत्मनिर्भर भारत ह्या उपक्रमाची घोषणा केली आनी प्रत्येक भारतीय नागरिकाक स्वताच्या पायार उभं रावपाक आर्थीक सहाय्यता केली। गोंयांतूय दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला भाजपा सरकारान स्वयंपूर्ण गोंयची घोषणा केली। ह्या उपक्रमाखाला अनेक कर्तुबी गोंयकारांक स्वयंपूर्ण जावन स्वताची अशी वेगळी ओळख निर्माण करपाक मदत जाली। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मंत्राखाला अनेक उपक्रमाचे आयोजन जसे स्वयंपूर्ण बाजार, स्वयंपूर्ण चतुर्थी, स्वयंपूर्ण युवा अशे कार्यक्रमाचे आयोजन केले। सरकार पारदर्शक जावचे तशेंच लोकांच्यो समस्या बेगीन सोडोवच्यो ह्या ध्येयान गोंय भाजपा सरकारान सरकार तुमच्या दारी हो आगळो वेगळो उपक्रम हाडलो। ह्या उपक्रमाची घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कोलवाळे हांगासरल्या राम मंदिरांतल्या जाल्ल्या कार्यावळींत केल्ली। सरकार तुमच्या दारी ह्या अंतर्गत सरकारी कर्मचारी गांवांनी वचून थळाव्यांक विविध येवजणेबद्दल जाणून दिवपा खातीर आनी तशेंच तांच्यो समस्या जाणून घेवपा खातीर यत्न करता। ह्या उपक्रमाक लोकांचो उत्तम प्रतिसाद आमकां पळोवपाक मेळ्ळा। उदक हे प्रत्येक जिविता खातीर जगपाक महत्वाचे। गेली बरीचशी वर्सां आमी पळयतात की गोंयांतल्या खुबशा वाठारांनी उदकाची वेवस्था नासली, पूण केंद्रांतल्या भाजपा सरकारान हर घर जल येवजण हाडली आनी बऱ्याचशा गांवांतल्या लोकांची उदकाची सोय करून दिली। अभिमानाची गजाल अशी की गोंयच्या भाजपा सरकाराच्या कठीण परिश्रमा उपरांत गोंय हे देशांतले पयले 100% हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित जाला। ही गजाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वतः सांगली। देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया। आनीक एक सांगपाचें म्हळ्यार
वेळोवेळी गोयच्या भाजपा सरकाराची तुस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणांतल्यान करता। हाचे वयल्यान अशें कळून येता की आमचे राज्य हे प्रगतीपथाचेर आसा। हॉस्पिटलांत उत्तम आणि फुकट वैजकी सेवा मेळटाच त्या भायर राज्यांतल्या नागरिकांक खासगी हॉस्पिटलांतय भलायकी सेवा उत्तम दर्जेची आणि फुकट मेळची ह्या खातीर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना भाजपा सरकारान 2016 वर्सा सुरू केली। हे योजने अंतर्गत सरकारी तसेच खासगी हॉस्पिटलांनी वर्साक 2.5 लाख ते 4 लाख मेरेन दर कुटुंबाक हेल्थ कव्हरेज मेळटा। वर्साक 200 ते 300 रुपयांचे नॉमिनल फीस दिवन DDSY कार्ड करपाक मेळटा। ओबीसी, SC वा ST आणि डिफरंटली एबल कॅटेगरीन पडटा तांकां 50% कन्सेशन मेळटा। 2016 ते 2021 ह्या काळांत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजने खाला 1,13,795 लोकांनी ह्या वैजकी विम्याचो लाव घेतला। ह्या योजनेचेर भाजपा सरकारान 289 कोटी रुपया खर्च केला। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना विधवा तसेच जाणट्या खातीर हे भाजप सरकार सदांच वावुरता। दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजन ही भाजपा सरकारान 2017 वर्सा चालीक लायली। विधवांक तसेच ज्येष्ठ नागरिकांक आर्थिक नदरेन सक्षम करपा खातीर गोंय सरकार यत्न करता। सुरवातीक ह्या योजने अंतर्गत 2000 रुपया दिताले। मागीर 2021 मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे अनुदान वाडोवन 2500 रुपया करपाचे थारायले। हे योजने अंतर्गत 18 वर्सां वयल्या विधवा, घटस्फोट जालेल्या बायलेक तसेच 50 वर्सां वयल्या अविवाहित बायलांक 2500 रुपया दितात। ह्या योजने खाला सुमार 35,145 ज्येष्ठ नागरिक विधवांक म्हयन्याक 2500 रुपयांचो लाव मेळा। सरकार ह्या योजनेचेर 84 कोटी रुपया वयर खर्च करता। गृह आधार योजना ही योजन 2012 वर्सा सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराच्या सरकारान सुरू केल्ली। घरच्या बायलेक म्हयनोभर जेम तेम पयशांनी घर चलोवपाक कुस्तार जाता, तिका आधार जावचो ह्या उद्देशान ही योजन हाडिल्ली। सुरवातेक ह्या योजने अंतर्गत दर बायलेक 1200 रुपया म्हयन्याक दिताले। मागीर ते वाडोवन दर म्हयन्याक 1500 रुपया केले। ह्या योजनेचो मध्यमवर्गीय तसेच गरीब घरातल्या लग्न जाल्ल्या तसेच घटस्फोटी बायलांक फायदो जालो। ह्या योजने खातीर बरेचशे जाणांक जगपाक मदत जाल्या। 2012तल्यान आता मेरेन ह्या योजने खाला 1,22,000 आर्थिक नदरेन दुबळ्या बायलांक मदत जाल्या। हे योजनेचेर सरकारान 1,609 कोटी रुपया खर्च केल्यात। घरांत लग्न कार्य असता तेन्ना खर्च खूप जाता। मध्यमवर्गीय तसेच गरिबांक खर्च निभोवपा खातीर बँकेतल्यान रीण काढून पैशाची व्यवस्था करची पडटा। म्हणून जुलै 2012 तेन्नाचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वात भाजपा सरकारान लाडली लक्ष्मी योजन लॉन्च केल्ली।
सुरू केल्ल्या ह्या योजनेखाला गोंयांतल्या 72,943 धुवांक आपल्या लग्ना खातीर प्रत्येकी 1 लाख रुपया मेळ्ळे. ह्या चलयांच्या आणि तांच्या आवय बापायच्या तकले वयले वजे हे योजनेक लागून बऱ्याच प्रमाणात कमी जाले. सुमार 72,000 फॅमिलींक ह्या योजनेचो लाभ जालो. गोंय एक कृषी प्रधान प्रदेश. अजूनय गोंयांतल्या कांय भागांनी लोक शेती करतात आणि ताचेर तांचें घर चलता. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान गोंय सरकारान शेती क्षेत्रांत भरपूर योगदान दिलां. लोकांक शेती करपा खातीर वेगवेगळी मशिनां सुद्दां दिल्या. शेती बरोबरूच गोंयांतले लोक दूध व्यवसाय करतात. कामधेनू ही गोंय सरकाराची येवजण जी दुधाचो व्यवसाय करपी लोकांक स्वावलंबी जावपाक मदत करता. स्वर्ण जयंती रोजगार योजनेंतल्यान स्वातंत्र्य रोजगाराची संधी उपलब्ध जाली. गोंयच्या SC आणि ST कम्युनिटीच्या उदरगतीक लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 10 ऑगस्ट 2021 ह्या दिसा ट्रायबल भवन, ट्रायबल रिसर्च सेंटर आणि ट्रायबल म्युझियमाची घोषणा केली. 2021-22 वर्सा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याणा खातीर भाजपा सरकारान 903 कोटी रुपया खर्च केलो. बायलां आणि भुरग्यांच्या उदरगतीवेलो खर्च भाजप सरकारान व्हडा प्रमाणात वाडयलो. 2021 वर्सा भाजप सरकारान बायलां आणि भुरग्यांच्या उदरगती खातीर 549 कोटी रुपया खर्च केला. सांगपाचें म्हळ्यार वेळोवेळी गोंयच्या भाजपा सरकाराची तुस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या भाशणांतल्यान करता. हे वयल्यान अशें कळून येता की आमचे राज्य हे प्रगतीपथाचेर आसा. 25 सप्टेंबराक जाल्ल्या मन की बात ह्या प्रधानमंत्रीच्या कार्यावळीन गोंय सरकारान केल्ल्या समुद्र तटावयल्या स्वच्छते खातीरच्या ह्युमन चेन ह्या उपक्रमाचो आवर्जून उल्लेख केलो. ह्या शिवाय उज्ज्वला योजने सारखिल्या योजनेच्या लाभार्थ्याकडे स्वतः नरेंद्र मोदी उलयल्ले. गोंय हे ओपन डेफिकेशन फ्री आसपी पयले राज्य थारलां. तशेंच गोंय सरकार घराघरांनी विद्युत सेवा पावोवपाक यशस्वी जाला. 100% कोविड लसीकरण जावपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य. हाचे श्रेय खरे तर भलायकी कामगारां बरोबरूच दोतोर प्रमोद सावंत आनी तांच्या पूर्ण टिमीक वता. जागोजागी वॅक्सिनेशन केंद्र उबारप आनी परत भिवपाची गरज ना अशें सांगून लोकांचो मनांतलो भंय कमी करपाचें काम दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. जेन्ना आपणे केल्ल्या कामा खातीर कोण आपली तोखणाय करता त्या वेळार त्या मनशाक आनी काम करपाची स्फूर्त मेळटा. गोंयचे सरकार अशीच आपली जनसेवा चालू दवरून भविष्यान लोकां खातीर आनीकूय वावुरतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना.